युवा पिळीन मन केल्यार कित करूंक जायना। युवा पिळी मुखार येवन आपले पर्यावरणात जायते बरे काम करूं शकता, गांवच्या लोकांक एकत्र करूंक शकता, पण ते करूंक एक निमित्त जाय। अशें स्वातंत्र्योत्सव निमित्यान कारवार तालुकाच्या कडवाड भोवीवाडा युवक गेल्ले काही वर्सांच्यान आपल्या गांवांत अलग अलग कार्यक्रम करत येयलात आणि ह्या स्वातंत्र्योत्सव निमित्त बी तेमी स्पर्धा कार्यक्रम आयोजीत करून सगळ्याक उमेद हाडयले। श्री गजानन युवक मंडळ भोवीवाडा कडवाड हेमी स्वातंत्र्योत्सव निमित्त कयाकिंग स्पर्धा तसेच सांप्रदायिक होडी होलेची स्पर्धा भोवीवाडा हांगा मंगळवाराक आयोजित केल्ले। गेल्ल्या काही वर्सांच्यान ऑगस्ट 15 दिवस कडवाड भोवीवाडा श्री गजानन युवक मंडळ हेमी विविध स्पर्धा कार्यक्रम आयोजित करत येयलात। तशेंच ह्या वर्साक बी कयाकिंग स्पर्धा आयोजित करून विजेताक बक्षीस बी दिले। स्वतंत्रोत्सव आचरण करचे बरोबर आपल्या गांवच्या आणि इतर लोकांक एकत्र करून स्वातंत्र्योत्सवाचो महत्व आणि आपली परंपरा संप्रदाय ग्रामीण खेळाची जाणीव करून दिवच्या विचारान श्री गजानन युवक मंडळ युवक आपल्या गांवच्या वडील लोकांच्या मार्गदर्शनात काही स्पर्धा आयोजित करतात। ह्या कार्यक्रमाक गांवचे सगळे उपस्थित राहून स्पर्धात भाग घेवचे आणि स्पर्धात भाग घेयल्याक प्रोत्साहन दिवचे पळयल्यार गांवच्या लोकांत एकी आणि आपलेपण आशिल्ले दिसून येता।
कयाकिंग स्पर्धेत पुरुष महिला अशे सगळ्यान भाग घेवन उमेद दाखयले. तशेंच स्पर्धेत भाग घेयल्याक प्रोत्साहन दिवंक तेमगेले नांव घेवन उलो दिवचे बी ग्रामीण भागाची पद्दत परत याद दिताली. इतलेंच न्ही, स्पर्धेत भाग घेयल्याक मदतीक म्हणल्यार कोणी बी उदकांत पडू निजो अशे युवक मंडळाचे सदस्य आणि गांवचे वडील तेमचे बराबराहून नजर दवरताले. आम्ही एक इंटरेस्ट म्हणून एक ह्या खेपे केला आणि आमगेले समाजात अजून व्हडेर अजून केला नाशिल्ले असले. बाकी राजवास बिजवास सगळे वडील प्रोग्राम वर्सांवर्स करचे म्हणटा आमी. पण हे फर्स्ट टाइम हे फर्स्ट टाइम अशें केला. आम्ही फिशरमॅन जावन व्हडी काडचेलेच लोक, तरी एक इंटरेस्ट म्हणून केला बोराक मात्र करू जाय म्हणून. हेज म्हाका अशें खंयचे बरोबर प्रोग्राम हाडचे प्लॅन आमगेले आतां. मुखार बी जास्ती करतले. कारवार आरएफओ प्रमोद नायक यांनी स्पर्धा कार्यक्रम उद्घाटन कर नंतर उलयले. कडवाड भोईवाडा हांगा पर्यटन उद्योग करूंक खूब इतले अवकाश आसा. ताका लागून हांगा आशिल्ल्या कांडला झाडां मदीं कॅनोपी वॉक वेवस्था करूंक आनी इतर काही विकास करून पर्यटकाक आकर्शीत करूंक वन विभागाच्यान योजना केला. ताका स्थानीक लोकांलो सहकार्य गरजेचं आसा म्हण तेमी सांगले. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಈ ತರದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಈ ಒಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಪ್ರವಾಸ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಏನೇ ಬಂದರೂ ಇಕೋ ಟೂರಿಸಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಕೋ ಟೂರಿಸಂ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪರಿಸರ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಹೋಗಿ ಬೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇಕೋ ಟೂರಿಸಂ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಎರಡು ಇರಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಸರನೂ ಮುಕ್ತ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾನು ಬೋಟ್ ನಡೆಸ್ತೇನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಅಸಾಧ್ಯ. उद्योगपती गुरुप्रसाद शेट्टी, उद्योगपती घनश्याम नायक मंचाचेर उपस्थित आशिल्ले. उद्घाटन कार्यक्रमात उपस्थित आशिल्ल्या सगळ्या पावण्याक सत्कार केले आणि नंतर कयाकिंग स्पर्धा सुरवात झाली. पहिली गांवाची वडिलांन सांप्रदायिक होडी वलोवन स्पर्धेक उमेद दाखयले. श्री गजानन युवक मंडळ आणि भोवी समाज आमगेले हेतूंतल्यान प्रति वर्षाचे कशी करता पळय तशेंच आमी हे पटी विभिन्न केला की जिल्हा मट्टा भितर बी असली आयोजन केल्ले करू शकना की तितले तेमकां अरेंजमेंट मेळना, तसले अरेंजमेंट आमकां मेळिल्ले आसा. आणि आमी आज बोटिंग स्पर्धा केला आसा की भरपूर लोक हांगा कॉम्पिटिशन करून घेवन हांगा भाग घेवूं लागला. तशें आमी हर एक वर्साक एक टायप करूं लागला की गेल्या वर्सा आमी स्विमींग कॉम्पिटिशन केलें. तशें हे पटी बी आमी दोनी ओडिसो स्पर्धे म्हणल्यार बोटिंग कॉम्पिटिशन हेतू भितर भाग घेवपाक बी आमी प्रायजेस बी दवरला की हे आमी ओपन हेतूंतल्यान केल्लें. आता की अशी भाग घेवूं लागला की म्हणल्यार आमच्यान सुरू जातना तितले लोक हांगा कॉम्पिटिशनांत भाग घेवूं लागला की आमचे जालें तितले बेगीन सर्व घेवन आनी मुखार बी कॉम्पिटिशन आसा की ल्हान पोराक दुसरें कॉम्पिटिशन आनी लेडिसां बी कॉम्पिटिशन. आता जेंट्साचे जस्ट स्टार्ट केल्लें आसा बोटिंग कॉम्पिटिशन. ऑलरेडी आतां 4-5 राउंड जाले आनी बी एक 3-4 राउंड जावचे बाकी आसा. तेजे नंतर आमी फायनल करूं जाय, प्रायज डिस्ट्रिब्युशन करचें आसा आनी लेडीज आनी पोरां बी आनी कॉम्पिटिशन आमी करचें आसा. असली ग्रामीण सांप्रदायिक स्पर्धा दर वर्स जावूंक जाय. सगळ्या गांवांत आपलो संप्रदाय राखून दवरूंक ग्रामीण स्पर्धा करूंक जाय अशी सार्वजनिकान प्रतिक्रिया व्यक्त करचे बरोबर ग्रामीण स्पर्धा आयोजीत केल्ल्या श्री गजानन युवक मंडळ कडवाड आणि ग्रामस्थां बद्दल खुशी व्यक्त केली.
कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.